पापा फ्रान्सिसाच्या भलायकेपासत मागणे. देवा सगळ्या बावडत्यांच्या गवळ्या आणि सलयणारा आमच्या भाग्यवंत पापा फ्रान्सिसाक तुझ्या केपोवीस सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्यांची पदवी तुवें दिल्या. प्रस्तुत पिडेक लागून आस्पत्रेन दाखल जाल्ल्या तांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल. पिडा सुसून व्हरूंक तुजे सुकूर पालाबय. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर. बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. आम्हा सर्वांचो दैवेक वैस दी तांकां तुजो आदार, धैर्य आनी संपूर्ण भलायकी. तांची भलायकी तपासणी करच्या दाखतेर नर्सांक तुजे दैवेक कृपेन बर. तशेंच विविध पिडेक लागून कश्टाक वळोवंक सल्ल्या सर्व भाव भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नवे. आमेन. भाग्यवंत क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सुम्याच्या भुरव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरियेक कृपेन भरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सुमयाची साकण तुझ्या सोदा प्रमाणे म्हजे ते जाव. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ए सुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. अंगार मरियेंतान जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, सुमी जेजू मोळ्यान मागतना रगत घामेता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां
आणि सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर. सोम्या जेजू खंब्याक बांदून जरबदांनी मारतात. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर. सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सणसितात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले,
सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्याक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर सुमी जेजू कलवार पर्वत पर्यंत खुरीस वावून वेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. ए मुचा जेजू, आमची बदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, आदी गरज आसल्ल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर. स्वामी जेजू खुर्सार उमकळून आपले माये मुखार प्राण करता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, स्वामी तुझे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यांक सरगार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंवारी मरिये आमेन. भगवंती देवाचे मये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गीच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भगवंती मोरिये आम्हा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भगवंती अंक्वारीचे अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आम्हा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आम्हा बसवत विनंती कर. आपुट माये आम्हा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोवशणी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. दयाळी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा बसवत विनंती कर. जनवयेच्या सिंहासना आम्हा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसवत विनंती कर. दाड्याच्या बुर्जा आम्हा
आम्हापासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा, आम्हापासत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का, आम्हापासत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या, आम्हापासत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा, आम्हापासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके, आम्हापासत विनंती कर. पथक्यांच्या आश्रया, आम्हापासत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शकाये, आम्हापासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे, आम्हापासत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा, आम्हापासत विनंती कर. भुडव्यांच्या राणीये, आम्हापासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. अंकवारीचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये, आम्हापासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये, आम्हापासत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये, आम्हापासत विनंती कर. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले, बघोस आमकां येसुया. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले, दये आयक आमकां येसुया. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले, काकूळ तामशी कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भाग्यवंती माये, आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकुरी. भाग्यवंती देवाचे माये आमापासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावसाच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत अंकार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परताव. त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शुभ वार्ता. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 28 ते 31 पर्यंत. त्यार पेद्रोन म्हळे, आमी पळे सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सत्य हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापाय भावा भयणीक भुरग्या बाळांक भूंय भाट साडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भूंय भाट जावन घेतलो. सांगातास दगदणी ताका आसूंक आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. परदेशाचे माये आसां पयनार मागता उपकार कंती दुखी विघ्नांनी वार. क्रिस्त माये दर्या सुक्रा पावतू पयनार्यांक पाव म्हाका पावतू पयनार्यांक पाव म्हाका.
मुगाळ पुत्रा सवे अंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.